बाबा भणीनो तुमकां देव बरी सकाळ दिवं. बागयोन जुझेफ आज आमच्या गोंय दमान दिओसिसीच्या आस्काऱ्याचे पुर्बेची 9 दिसांची तयारी जोरान चलता. आयज नोवेनाचो 6वो दीस आनी खरें केन्ना आमी म्हणटा तें सारकें कांयच न्हय करून आयज 5 दीस भरले. 12 जानेराची ब्रेस्तार जो विशय आमच्या दोळ्या मुखार दवरला तो हो राग क्रोध पालोवन शांती समाधान जोडून जेजूचो पाटलाव करुया. हो आयचो दीस भेटयला दिओसेजीच्या शिक्षणीक आनी तरणाट्यांच्या वावरा खातीर. ह्या दिसांनी आमी आमच्या वारादां बसत मागोत आयल्या. वी आर प्रेयींग फॉर द डिनरीज ईच डे. आयज आमी मागता वेर्ना वारांत द डिनरी ऑफ वेर्ना. आतां रोखडेंच 9:15 मिसाक इरो मारी घेवन आमचे मदीं ती आसतली. आनी मागीर सांजेच्या आदेसाक आमी मागता 4 वाजता मिसार कानाकोना डिनरी, कानाकोनाचो वारात. आतां तुमकां बेश्टें जाणा जावंक आमी सदांच तुमकां हें सांगत आयल्या तुमचे माहितीक लागून फॉर युअर इन्फॉर्मेशन. वेर्ना वारादा खाल येता त्यो फिरगोजो यो कांसावलीं, कोणसुवा, माजोर्दा, नागवा de वेर्ना, नुवें, केलोसी, उतोर्दा, वेलसांव आनी वेर्ना. कानाकोना ह्या वारादा खाल येता त्यो फिरगोजो यो आगोंदा, आंजदिवा, भाटपाळ, कानाकोना, चिपलें, गालजीबागा, लोलयें आनी सादोळशें. बाबा भणीनो आतां ह्या दुसऱ्या मिसाक आमी तयार जाता 7:30 तेन्ना तुमकां सगल्यांक हांगा माटवान पळोवन म्हाका खुशालकाय भोगता. आनी सगल्यांक तुमकां हांव माई मोगाचो येवकार दितां. आयज ह्या नोवेनाच्या मिसार पोकेल आनी प्रवचन करपी यादनीक आमचो पाद्री भाव एडमंड बरेटो, भलायके सायबणीचे इगोर्जेचो कुंकळ्ळे हाचो तो पादविगार. ताका तुमच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान खेरीत भाशेन हे मिसाचे भेटेक येवकार दिता. आनी तुमचे लागीं मागता फादरा पासत आमी मागुया. देवान ताच्या वंटार कसलीं उतरां पडूंक जाय ती ताणें घालूंक. ही ताच्या हातांतली भेट हे नोवेनाचें मीस जो पेटयतलो तें देवाक मानता तसलें ताच्या हातांतलें चोडूंक. स्वर्गार तुंपाचो परमळ कसो चोडूंक. आनी तुमकां बाबा भणीनो सगल्यांक हांव येवकार करता तेन्ना देवा लागीं मागता, सदांच मागता, खंयच्याय मिसार मागता हें नवें आमकां सगल्यांक ओतमीक फायद्याचें पडूं. जायती ग्रेस्काय आत्म्याची जी आमी जायते फावटी मागूंक पासून नकळो तें देवान आमकां आपल्या उदारपणान दिवचें म्हूण मागता. आनी आमच्या वद्दांचें कितें करूंक जाय ही भेट बरी करूंक बरे भाशेन माणसुकेन शिताबेन हे भेटेन वांटो घेवया. जाता जाल्यार हात जोडून कालच्या दिसाक एक फादर म्हणटालो जाता जाल्यार म्हणटा सगलो वेळ हात जोडया ह्या मिसाक आमी. काय बरी वस्त. सगलो वेळ मिसार आमी हात जोडून रावया. सच अ ब्युटिफूल थिंग टू बी एप्रिशिएटेड. आमी जाता जाल्यार करुया बाबा भणीनो त्या भायर ध्यान मन सगलो वेळ आमच्या आल्ताराचेर. डोंट गेट डिस्ट्रॅक्टेड. आनी मागीर त्या वेळार जबाब दिवप, गितां गावप ह्यो दोनूय पड्डे तुमचे सेवेक ते आसात. बरे भाशेन जाता तितली ही भेट आमी आमचे पासत आनी दुसऱ्यां पासत जाता तितली बरी करूंक आमी वावरुया. हे म्हजे मोगाचे आवंडे तुमकां आनी आमचे पासत मागात म्हूण मागता. भावा भयण्यांनो, तुमकां सगल्यांक सांत जुझेवाजाच्या नोयनाच्या 6व्या दिसाक येवकार. राग क्रोध आसलो तितल्या सुवातांनी
शांती समाधान शिपडावंक सांज जुजे वाज वावुरलो. हेंच करूंक आयचो विशय आमकां हुस्कायता. हें मनान दवरून सांज जुजे वाजा भाशेन आमी शांती समाधानाचे दूत कशे जावंक येता हाचेर लक्ष घालून गीत गावुया. देवा मोगाक गायात. Bapak putakatnya gayon kurunia Deva moga kaya Taro ubania Bapak putakatnya gayon kurunia Deva moga kaya Deva utoraiku Civit Bapak Petro Sugli ektai saya Deva moga kaya Deva utoraiku Civit Bapak Petro Sugli ektai saya Deva moga kaya बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळेही आसो. तुमची सोवे आसो. मोगाच्या भावा भयणीनो, खबरां पत्रांचेर, टीव्हीचेर वो हेर माध्यमांतल्यान आमी दर दिसा जोगणी झुजाच्यो खबरो पळयतांव आनी आयकतांव. देसा देसा मोदें झुजां, धर्मा मोदें रागाची भावना, राग क्रोधाक लागून मार फार आनी हत्या. आख्ख्या संवसारांत द्वेसाचें आनी तिरस्काराचें वातावरण निर्माण जालां. असल्या वाद मुद्द्यांचेर शांतीन समाधान करूंक आयचो सेवादोर उलो मारता. आयचो विशय राग क्रोध पालोवन शांती समाधान जोडून जेजूचो पाटलाव करुया. जेजू पुनर्जिवन जावन आपल्या शिसांक भेटता तेन्ना शालोम म्हणगे शांती तुमचे सोवे ह्या उतरांनी तो तांकां नोमान कोरी. जेजू शांतीचो कुंवोर रागाच्या आकट्यान जळटल्या समाजाक तशेंच आमच्या कुटुंबांत आनी शेजार सामाऱ्यांक शांती हाडूंक जेजू सोदता. शांती खातीर आपलें जिवीत खर्चिल्लो मार्टिन लुथर किंग जुनियर अशें उद्गारलो. Darkness cannot drive out darkness. Only light can do that. Hate cannot drive out hate. Only love can do that. काळोखाच्यान काळोखाक नो पयत करूंक शकना. फक्त उजवाडाच्यान काळोखाक नो पयत करूंक शकता. द्वेसाच्यान द्वेसाक नो पयत करूंक शकना. फक्त मोगाच्यान रागाक नो पयत करूंक शकता. आयच्या काळार पाप साहेब फ्रांसीस सोम्या जेजूचो शांतीचो संदेश आपल्या उतरांतल्यान आनी करण्यांतल्यान शिकयता. आमी बागीवन जुजे वाजाचे परबेक तयार जाताना शांती समाधान हाडूंक आनी जेजूच्या पावलांनी चलूंक बागीवन जुजे वाज आमकां एक श्रेश्ठ नमुनो जावन आसा. बागीवन जुजे वाज आपल्याक त्रास कोश दितोल्या सोवें शांतीन वागलो. आमच्या जिवितांत कुटुंबांत गांवांत देसांत आनी संवसारांत
शांती येवंक आनी आमी शांतीचे दूत जावंक ह्या मिसांत कृपा मागुया. आयचो दीस दिओसेजीच्या शिकवणेक आनी तोंडनाट्याच्या वावरा खातीर भेटयला. तांचो वावर फोलादीक जावंक मागुया. तशेंच वेर्ना आनी कानाकोना ह्या वारादा पासत आयज मागुया. ही मिसाची भेटवणी देवाक दिनवासून भेटयतात. जुसे आनी पावलिना जावेदो तांचे दिनवास मागणी गरजो ह्या मिसांतल्यान देवा मुखार दवरुया. मोगाच्या बाबा भयणीनो, जशें आयच्या ह्या सुरवेच्या उतरांनी आमी आयकलां, जसो आमचो देव मोगाळ आनी शांतीचो आनी मोग आनी शांती पसरायतलो देव, तशें आमी ताचीं भुरगीं भाग्यवन जुजेबाजाचे देखीन आनी सर्व भाग्यवंतांच्या देखीन ह्या आमच्या संवसाराच्या पयणा वेळार हीच शांती समाधान, होच आमच्या त्रियेक देवांतलो मोग आमच्या संवसारी पयणा वेळार जियोंक देवाची खुशी आमकां. तेंच आमचें भाग्यवंतपण. तेंच जालें जुजेबाजाचें आनी हेरा भाग्यवंतांचें भाग्यवंतपण. असलें भाग्यवंतपण आमचें जावचे खातीर आमच्या खासगी जिवितांतलो, आमच्या कुटुंबीक जिवितांतलो, आमच्या समाजीक जिवितांतलो आनी राष्ट्रां देशाच्या जिवितांतलो राग द्वेष आसा तो पयसावन देवाचो मोग, देवाची शांती, देवाचो एकचार, आमच्या त्रियेक देवाचो आमच्याय संवसारी जिवितांत जिवची कृपा ह्या मिसांत आमकां सोमेस्तांक मागुया. आनी जायते फावटी देव आमचे सवे रावता तो मोग, शांती, कृपा, एकचार आमी देवाचे खुशेचेर आड वचून जियोंक चुकल्याव देखून देवाचें बोगसणें आमकां आनी सोमेस्तांक मागुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवन सदांच संकवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणच्या जिवितांक पावूं. आमेन. Soumya kakrut kor, Soumya kakrut kor, Krista kakrut kor, Krista kakrut kor, Soumya kakrut kor, Soumya kakrut kor. प्रार्थुया. देवा, तुझ्या याज्ञिका आनी आमच्या गोंयच्या आस्काऱ्या भाग्यवन जुजे वाजाचे देखीन आनी मुणयारपणा वरवीं तुवें तुजे पवित्र सभेक आजयेच्या शिमा पर्यान परजोळायली. तुज्या चाकरान तुजें देवीक उतर परगटलें आनी सर्गीच्या संस्कारांनी पोसलेले तुज्या पोरजेचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. ताचे मोजोतीन आमचो भावार्थ ओदीक आनी ओदीक वाडय आनी शुभवर्तमानाची विस्वासी साक्षीदारां आमकां कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणांची येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या
सासनांक Amen. पागियोंत पावलून कुरीतकारांक बरयलेली पयली चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणींदो, मोग म्हणल्यार सोंसणीक आनी दोयाळ. मोग वचता थंय नाटकां येना, बोडां येना आनी गर्व ना. मोग माणसुकेची शीम उतरोना, आपलो आदाब सोडिना, राग दवरिना, वायट घेतलां तें मनांत बाळगिना. दुसऱ्यांच्या वायटांत मोग खुशाल जायना. मोग स्वतांत खुशाल जाता. मोग सगळें भोगसूंक, सगळें स्वत मांडूंक, सगळ्यांचो बोरवांसो दवरूंक, सगळें सोंसूंक तयार आसा. देवाचो संदेश दिवचे देणें सरतलें. 8व्यो भासो उलोवचें देणें नपोयत जातलें. वेदीचें देणें सोंपतलें. पूण मोगात मोग केदींच सोरोना. कित्याक वेदीचें देणें आनी देवाचो संदेश दिवचें देणें ओपून. पूण सोंपून तें येतूच सगळें ओपून तें नाच जातलें. हांव भुरगो आसलो तेन्ना भुरग्या भाशेन उलयतालों, भुरग्या भाशेन वागतालों, भुरग्या भाशेन चिंततालों. पूण एकदां जाणटो जातूच भुरगेपणा वेलें वस्तूंक हांवें पाठ केली. आतां आमी आरशांतल्यान कशी गोयर गोयर कितें पळयता, पूण मागीर रूप रूप पळयतलें हांव. आतां म्हाका वळख आसा ती अर्दी कुर्ती. मागीर देव म्हाका वळखता तसोच हांव ताका वळखतलों. आतां हीं तिनूच आसात, भावार्थ, बोरवोसो आनी मोग. पूण हाचे मदें उत्तम तो मोग. देवाचें उतोरें. आयकलेल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. म्हजें वोंट सर्वेस्परा तुजें प्रमाणीकपण परगोडटलें. सगळीं म्हणुया. म्हजें वोंट सर्वेस्परा तुजें प्रमाणीकपण परगोडटलें. तुका शेरोना येता सर्वेस्परा, म्हाका कदींच फोटोंक दिवं नाका. तूं प्रमाणीक देखून म्हाका सोडय, म्हाका निवार. म्हाका चीट दिवन आयक, म्हजें तारण कर. आमचो जबाब. म्हजें वोंट सर्वेस्परा तुजें प्रमाणीकपण परगोडटलें. सर्वेस्परा म्हजें कोडोप जा, म्हाका आसरो दी. म्हजो किल्लो जा, म्हजी जीव राख. तूं एकलोच म्हजें कोडोप, म्हजो किल्लो. देवा म्हज्या नोश्ट्यांच्या हातांतलो म्हाका निवार. जबाब. म्हजें वोंट सर्वेस्परा तुजें प्रमाणीकपण परगोडटलें. दोनया, तूं एकलोच म्हजो बोरवांसो. म्हजे तरणे पिरायेतावन तुजेरूच म्हजो विस्वास. जल्मांतान तुजेरूच पातयेवन आयलां. आवयच्या कुसव्यांतावन सून तूं म्हाका राखताय. जबाब. म्हजें वोंट सर्वेस्परा तुजें प्रमाणीकपण परगोडटलें. म्हजें वोंट तुजें प्रमाणीकपण परगोडटलें. दीसभर तुवें केल्ली सोडवून गाजयतलें. देवा, म्हजे तरणे पिरायेतावन तूं म्हाका शिकोयत आयलाय. आजून पर्यंत तुज्या वचोऱ्यांचें हांव वरोण करीत आसां. जबाब. म्हजें वोंट सर्वेस्परा तुजें प्रमाणीकपण परगोडटलें. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorvesporak soy, 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 soy. Sorvesporak soy, 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 soy. Sorvesporak soy, soy. Soy, soy, sorvesporak soy, soy. Kori baboy, koshi sogli. Zore kotan, rauliam ami. Kitle bore, kitle sobi, sobi. Sorvesporak soy, soy.
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुमकां म्हाका कान दितल्यांक सांगता, तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात. तुमकां जळटात तांकां बरें करात. तुमचेर शिराप घालतात तांकां आशिर्वाद दियात. तुमकां वायट करतात तांचे पासत मागात. कोण तुका एका पोल्यार मारीत जाल्यार दुसरोय पोलो ताका दाखय. तुजे आंगोस्त्र काडून घेत ताका जुबोय व्हरूंक आडाय नाका. तुजे लागीं मागीत ताका दी, आनी तुजी वस्त काडून व्हेल्या ताचे कडची ती परतून मागूं नाका. हेरांनी तुमचे सोशीं केलोलें तुमकां जाय तशेंच तुमी तांचे सोशीं करात. तुमचो मोग करतल्यांचो तुमी मोग करशात जाल्यार तातूंत तुमचें पुण्य खंयचें. तर पातकी लेगून आपणाचो मोग करतल्यांचो मोग करतात. आनी तुमकां बरें करतल्यांकूच तुमी बरें करशात जाल्यार तातूंत तुमचें पुण्य कसलें. पातकी पर्यंत तशेंच करतात. जांचे लागीं पोरोक घेतल्यात म्हूण तुमी रावतात तांकांच तुमी कितेंय उश्णें दिशीत जाल्यार तातूंत तुमचें पुण्य कसलें. दिलात तितलें परत घेवच्या मनान पातक्यांक उश्णें दितात. पूण तुमी तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात, तांकां बरें करात, आनी परत घेवची आशा धरिनासतना हेरांक उश्णें दियात. तेन्ना तुमकां व्हडली मजुरी मेळटली आनी परमेश्वराची भुरगीं तुमी जातल्यात. तर अनुपकार्यां आनी वायटव्यां सोवें तो कोनवाळो. तुमचो बाप दोयाळ तशेंच तुमी दोयाळ जायात. कोणाचीच नीत करिनाकात आनी तुमची देव नीत करचो ना. कोणाकूच गुन्यांवकार करिनाकात आनी तुमकांय देव गुन्यांवकार करचो ना. दुसऱ्यांक बोगसात आनी तुमकांय देव बोगशितलो. दियात आनी तुमकांय मेळटलें. बरें चिकार दामून चेपून हालोवन ओतोसर सुयेन बोल्लेलें माप तुमच्या उटयेंत पडटलें. कित्याक ज्या मापान तुमी दुसऱ्यांक दितात त्याच मापान तुमकांय मेळटलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावा भयणीनो, देवाची ओळख दिवन देव कोण तो सांगून बागिवोन जुवांव आपल्या चिटींत अशें सांगता, देव म्हणल्यार मोग. गॉड इज लव. आनी आमी खरेंच जाणाव देवाचें स्वयंभूच म्हटल्यार मोग. बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो भोव पवित्र त्रित्वेंत हे मोगाचें जिवीत जियेतात. होच मोग तांकां एकामेकाच्या मोगान एकवटान राखता आनी सांबाळटा. ह्याच मोगान देवान संवसार रचला. संवसार पडलो तेन्ना सोडयला आनी ह्याच मोगान देव संवसार भाग्यवंत करता. होच त्रिएक देवांतलो मोग. ह्या त्रिएक देवांतल्यान आपल्या रचनेच्या वावरांत व्हांवता तो आमी पळयता. अदीक करून जेन्ना देव
मनशाक रोचता. जशें उत्पत्तीच्या पुस्तकांत आमकां मेळटा, देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो रचलो. म्हणजे जसो देव मोग, तशें आमी बीन ताचे भाशेन मोगाची जावंक, मोगूच आमच्या जिवितांत जियोंक ह्या देवान आमकां आपल्या सारक्याची म्हणजे मोगाची जावंक, मोग घेतेली आनी मोग दितेली जावंक रचल्यात. आनी देखून हे देवाचे सारखे मोगाच्या भावा भयणीनो, जे आमच्यांत आसा आनी आसूंक गरज तें म्हटल्यार देवाचो मोग. मोग देवा सोवें आनी मोग भावा भयणी सोवें. असलो मोग आमच्या जिवितांत वसता आनी आमच्या जिवितांतल्यान दुसऱ्यांक पावता तेन्ना की आमी खरी देवाची भुरगीं कशीं जावंक पावता. तेन्ना आमचो संबंद आमच्या त्रियेक देवा सोवें अखंड आनी मजबूत जावंक पावता. तेन्ना असलो एकचार जो आमचो देवा सोवें आनी भावा भयणी सोवें मोगाचो आसता, ताचो परिणाम देवाची कृपा, देणी, आशिर्वाद आमच्या जिवितांत भितर येवंक. पूण जेन्ना होच मोग आमच्यांतलो उणो करून ताचे बदलेक राग द्वेष आमच्या जिवितांत आमी आपणायता, न्हय देवाचे खुशे प्रमाणे, पूण देवाचे खुशेचेर आड वचून संवसाराची देवचाराची खुशी करून आमच्या जिवितांत मोगाचे बदलेक दुस्मानकाय, क्रोध, राग, बोगसणे ना दिनासतना रावप, दुसऱ्या लागीं उलोय नासतना रावप, दुसऱ्या लागीं झगडीं करप, हे आमचो संबंद देवा लागीं तोडटा. हे आमचो संबंद भावा भयणी लागीं तोडटा. आमच्या जिवितांतली कृपा चोरून व्हरता आनी आमच्यांतलें देवाचें सारकें आमकां उणें करता वो काडून उडयता. असलें जिवीत मोगाळ भाव भयणीनो ह्या संवसाराच्या पयल्या वेळार आमी जिवोवंक फावना. देव आमचे लागीं जाणें आमकां मोगान रचल्यात, आपल्या सारक्याची रचल्यात, तो आमचे सोवें रावता. आमी ताचे भाशेन मोगाचें जिवीत ताच्या संबंदांत आनी भावा भयणाच्या संबंदांत जियोवंक. This is the desire of God for each of us, every child of His, that we live our life in relationship of love with Him and with others. हातूंत आमचें खाशेलेपण आसा, हातूंत आमच्या जिविताक अर्थ मेळटा, हातूंतल्यान आमी भाग्यवंत जाता. भाग्यवंतांच्या जिवितांत आनी भाग्यवंत जुजेबाजाच्या जिवितांत हेंच आमी पळयता. ताणें आपल्या मोगाच्या देवाचें मोगाचें जिवीत आपल्यांत आपणायलें. हो देवाचो मोग आनी भावा भयणीचो मोग भाग्यवंत जुजेबाज आनी हे सगळे भाग्यवंत आपल्या जिवितांत जियेले. जुंयसर दुस्पोट आसलो, जुंयसर वेगळोचार आसलो, जुंयसर दुस्मानकाय आसली, जुंयसर राग द्वेष क्रोध आसलो, तो पयसावंक ह्या भाग्यवंतांनी आनी आमच्या भाग्यवंत जुजेबाजान जायते प्रयत्न केलेत. जायतीं एग्जाम्पल आसात आमच्या भाग्यवंत जुजेबाजाच्या जिवितांत, जंय आमी पळयता ताका एक शांतीचो दूत कसो जो वावुरता सरभोंवती आसलेली दुस्मानकाय, वेगळोचार, राग द्वेष आनी क्रोध पयस करूंक. तातूंतले एक खेरीत ताचें एग्जाम्पल आमकां उगडास येता तो म्हटल्यार जेन्ना हो आमचो पाद्रुवादो म्हणटात तो एक पुर्तुगेज सरकारा लागीं आमच्या पाप साहेबान रोमाच्या पाप साहेबान एक कबलात केलेली. आनी ती कबलात म्हणजे जुंयसर पुर्तुगेज आसलेलो थंयसर तांणी याज्ञिकांक बिस्मांक विचून काडूंक एक कबलात, एक परवानगी कशी तांकां दिल्ली. आनी दुसरे वाटेन आसलेले आमचो धर्म परगटपाचें हें खातें. ह्या दोनूय खात्यां मदें पाद्रुवादो हांचे मदें आनीक प्रोपागांदा फिदे जें धर्म परगटपाचें एक खातें आसलें होली करून मिसावांच्या, तांचे मदें वाद विवाद जाल्लो, तांचे मदें गैरसमज जाल्लो. एके भाशेन एक खातें दुसऱ्याचेर आड झुजतालें, जरी दोगूय धर्माचो वावर करताले. अशा वेळार गोंयांत हांवन
पाद्रोवादो हाचो प्रतिनिधी कसो विचून काडून जुजेवाजाक पाठयलो उदी करून मंगळूर गांवांत जुंयसर हो वाद विवाद हो तंटो पाद्रोवादो आनी प्रोपगांदा फिदे हांचे मदें चलतालो. जेन्ना आमचो जुजेवाज पवित्र सभेच्या नांवान थंयसर गेलो तेन्ना थंयसर आसलेल्या ह्या बिस्मा लागीं दिमी घालून ताणें मागलें हो तंटो पयस करूंक, हो वाद विवाद पयस करूंक, ह्या गैरसंबंदाक लागून जे क्रिस्तांवपणाचेर आड येता तें पयस करूंक आनी ही दुस्मानकाय पाद्रोवादो आनीक प्रोपगांदा फिदे हांचे मदें आसा ती पयसावूंक हांव तुजे लागीं मागतां म्हूण ताणें ल्हानविकायेन दिमी घालून ताका हुस्कायलो, ताचे लागीं मागलें आनी एके भाशेन ताच्या ह्या खालतीपणाक लागून ह्या ताच्या मोगाच्या मागण्याक लागून त्या हे प्रॉब्लेम जे आसले हो तंटो जो आसलेलो तो नपयत जालो आनी थंयसर समाधान आयलें, थंयसर शांती आयली. इतलेंच न्हय, जेन्ना आमचो जे वाज श्रीलंकाक आसलो थंयसर हे काल्विनिस्ट कातोलिकांक जायतो त्रास दिताले, कश्ट दितालेत, आपले दुस्मान कशे कातोलिकांक पळयतालेत, त्या वेळार जुजेवाज तांकां आपले दुस्मान म्हूण पळयना, तांकां बक्षिता आनी तांचे सगळें समजिकाय करता, तांकां मानून घेता, तांच्यो चुकी बोगसूंक वावुरता. असलेंच जालें जिवीत जुजेवाजाचें सगल्या वेळार. जुंयसर दुस्पोट आसलो, जुंयसर वेगळो चार आसलो, जुंयसर दुस्मानकाय आसलो, थंयसर तो वावुरलो आपलें मोगाचें बी ओपूंक. देवाचो मोग परत सांडलोलो त्या सुवातांनी परत हाडचे खातीर. मोगाळ भाव भयणीनो, जावं भाग्यवंत जुजेवाज आनी हेर सगळे भाग्यवंत आमकां एक नमुनो आनी आमकां एक आव्हान, हें देवाचें सारकें मोगाचें जिवीत आमचे मदें पयलें जिवंक आनी होच मोग आमच्या जिवितांतल्यान दुसऱ्यांक वांटूंक. आयच्या देवाच्या उतरांतल्यान उदीक करून पयल्या वाचपांत आमी आयकलें मोगाचे गूण. हें देवाचें सारकें जसो देव हे गूण आपल्यांत घेवन येता हेच गूण मोगाचे आमच्यांत आसूंक जाय. मोग म्हणटा तो सोंसणीकायेचो मोग. खरो मोग म्हणल्यार तातूंत गर्व ना, व्हडपण ना, मिजास ना. खरो मोग म्हणटा थंयसर कुण्णाटकाय ना, दुसऱ्याचें वायट चिंतप ना. खरो मोग म्हटल्यार दुसऱ्याच्या आदाराक गरजांक पावपाचो. असलो मोग तर आमच्या जिवितांत ना. आमी मागीर कितली व्हड जावं, केदें व्हडलें आमचें उद्गार जावं देवाच्या मोगा विशीं, पूण ह्यो तर वस्तू आमी मोगा विशीं करिना आनी मोग तर आमच्यांत ना. आमी फकत वाचते गांठे पुरी, ताचो आमकां कांयच फायदो जावचो ना. आमच्या जिवितांत मोगा विशीं आमच्या जिविताक कांयच अर्थ आसचो ना. हें आमी पयल्या वाचपांत आयकलें. आनी दुसऱ्या वाचपांत आयच्या शुभ वर्तमानांत मोगूच कसो आमचे मदें आयलोलो जेजू आमकां सांगता आमी आमच्या दुस्मानाचो मोग करूंक गरज. आमकां वायट करतल्यांचो आमी मोग करूंक गरज. आमकां पिडापीड दितल्यांचो आमी मोग करूंक गरज. आनी पयलें ताणें हो मोग आमकां करून दाखयलो. आमीच एके भाशेन मोगाच्या भावा भयणीनो देवाचे दुस्मान जालेल्या जेन्ना आमी पातक आदारलें, देवाचे कुशे आड आमी जिवीत जेल्या, आमी देवासून पयस गेल्या, आमी देवाक आमच्या जिवितांतलो भायर आयलो, वोंडावण्यो आमच्या जिवितांत आपणायल्यो, देवचाराक आनी ताचे कुशेक आमच्या जिवितांत आमी आपणायले, तेन्ना एके भाशेन आमीच देवाचे दुस्मान जाले. आमी आमच्यांतलो मोग ओगडायलो, आमी भावा भयणी सवे आनी देवा सवे आसलोलो संबंद तोडलो. ह्या वेळार देवान आमकां सोडून दिवंक नात. जशें जुवांवाच्या शुभ वर्तमानांत आमकां मेळटा 3ऱ्या आवेस्वरांत 16व्या वळींत, देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक जेजूक आमचे मदें पाठयलो. आमचो भस्म करूंक न्हय, आमी वायट, आमी पातकी, आमी देवा सोशिल्लीं पयस गेल्या, ताचे कुशेचेर आड गेल्या देखून आमचो भस्म करूंक न्हय, आमचो विंगास घेवंक न्हय, पूण आमकां भोगसूंक आनी आमकां परत आपल्या मोगाचे वेंगेत हाडूंक, आपलें सारकें परत आमच्यान घालूंक ताणें आपल्या आपुरबायेच्या पुताक आमचे मदें पाठयलो. आनी आमी जाणा
होच देवाचो पूत बापाचो पूत सोमी जेजू आमचे मदें आयलो तेन्ना तो बापाच्या देवाच्या मोगाचो रूपकार आमकां जालो. वेता थंयसर ताणें मोग परजळ आयलो, मोग वांटलो आनी जुंयसर वायट आसलें, जुंयसर दुस्मानकायो आसल्यो ताकाच जायत्या जाणांनी भायर आयलो, तांचे सवें तो मोगाचो जालो आनी ताची व्हडांतली व्हडली मोगाची खुणां कशी जशें ताणेंच आमकां सांगला, जेन्ना एक इश्ट आपल्या इश्टा खातीर आपलो जीव दिता ताचे परस आनीक व्हड मोग ना. हो मोग आमच्या देवान आमी तो परत आपणावचे खातीर सांडलोलो तो आमच्या जिवितांत परत हाडचे खातीर खुर्साच्या मरणांतल्यान कश्टांतल्यान आमकां दाखयलो. ज्या खुर्सांत ताणें म्हटलें बापा तांकां बोगोस कित्याक ती नकळत ती कितें कोत्तात ती. असलो आमचो देव, असो तर देव मोगान जेता आनी ह्या देवाचो पाटलाव करतले बागेवन जुजे वाज आनी हेर बागेवन असले मोगाचें जिवीत जेतात. राग द्वेसाक पूर्णपणे आपल्या जिवितांतलो पयस दवरतात आनी जुंयसर राग द्वेस क्रोध आसा, जुंयसर वेगळो आस्तार आसा थंयसर मोग घालतात, जंय बोगसणें ना थंयसर बोगसणें दितात. असलें देवाचें जिवीत, असलें भाग्यवंताचें जिवीत जाल्यार मोगाळ भाव भयणीनो आमचेंय जिवीत असलें जावची गरज. म्हाका तर खरेंच देवाक म्हजो सोमी आनी दोनी म्हूण घेवंक जाय, म्हाका तर खरेंच देवाच्या संबंदान जिवंक जाय जाल्यार हांवें मोग करूंक जाय. अदीक करून मोग म्हज्या भावा भयणीचो हांव मोग करिना, तांचे सवे हांव दुस्मानकायेन जियेतां, वर्सांचीं वर्सां बोगशी नासतना तांकां रावतां, क्रोधान हांव तांचे सवें जियेतां जाल्यार म्हज्यान देवाक मेळूंक जायना. हांव जेन्ना म्हजो संबंद भावा भयणी सवें म्हज्या रागाक क्रोधाक द्वेसाक आनी स्वार्थाक लागून तोडटा तेन्ना हांव वांगडाच म्हजो संबंद देवा लागीं तोडटां. आनी जेन्ना म्हजो संबंद देवा लागीं हांव तोडटां तेन्ना देवाच्या जिवितांतली कृपा देणी आशिर्वाद म्हज्या जिवितांत येवंक जाय आसली ती येवंक शकनात. हांव म्हजें देवान दिल्लें सारकें हांव वगडायतां. आनी देखून म्हाका भाव भयणीनो खरो धर्म म्हटल्यार न्हूच क्रिस्तांवपण न्हूच हेर जे धर्म आसात, खरो धर्म जो जेजून आनी देवान आमकां शिकयला आनी भाग्यवंत आपल्या जिवितांत जियेल्यात तो म्हटल्यार मोग आनी मोगाचो धर्म. जंय मोगांतल्यान आमी दुसऱ्या सवें शांतीचें समाधानाचें जिवीत जियेता. ही आमची जबाबदारी. सगल्यांक आमकां आपयल्यात हो मोग आमच्या जिवितांत जिवंक आनी हो मोग आमी आमच्या जिवितांतल्यान दुसऱ्यांक दाखोवंक. जंय मोग ना थंय राग द्वेस आसा आनी जंय राग द्वेस आसा थंयसर सगळे तरेचे वायट, थंयसर संबंद तुट्टात. मागीर जावं देवा लागीं संबंद जावं भावा भयणी लागीं संबंद. इतलेंच न्हय, ह्या वायटाचो काळजांत बोगसणें दिनासतना तुटलेले संबंद परत मोगांतल्यान बांदी नासतना जेन्ना आमी रावता ते आमच्याच कुडीक आमच्या आत्म्याक आनी आमच्या जिविताक आख्या माल पडटा. जायतीं दुयेंसां मोगाच्या भावा भयणीनो जी आमकां जातात, अदीक करून मारेकार दुयेंसां, मागीर जावं तें कॅन्सर, आल्सर, ट्युमर असलीं आनीक दुसरीं काळजाचीं आनी प्रेशर असलीं जायतीं दुयेंसां जावंक कारण गरजेचें आनी वयलें आनी पयलें म्हटल्यार आमी बोगसणें दिनासतना शांती समाधान करिनासतना चुकलेल्यांक समजून घेवन तांकां परत आमच्या मोगाचे वेंगेंत घेनासतना रावतात पळय तेन्ना आमी आमच्या काळजा मनांत हो राग आनी द्वेस आनी क्रोध घेवन रावता. ते भितर आमचे भितर एक पॉयझन कशें, एक वीक कशें आमच्या कुडीक आनी आमच्या आत्म्याक माल पडटा. आनी मागीर आमी गरजे भायर पयशे दोतोरांक घालता पूण तें आमच्या हातांत आसा. सोंपें जशें आमकां देवान म्हटलां आनी जेजून म्हटलां, तुज्या दुस्मानाचो मोग कर. तुका वायट करतल्याक बरें कर, तुका वायट करतल्याक तुजेर आड चुकी करतल्याक बोगोस. तूं पयलो बोगसूंक पयलो राजी जा. एक पावटी न्हय पूण 70 पावटी सात म्हणजे सगल्या वेळार तुजेर आड तुका वायट करतल्याक तूं बोगोस. हें जेजू आमकां सांगचो नासलो. दुस्मानाचो मोग करात म्हूण, दुसऱ्यांक बोगसात म्हूण, चुकलेल्यांक सोजमूक वावरात म्हूण जेजू आमकां सांगचो नासलोलो, जरी तें आमच्या फायद्याचें न्हय जाल्लें. दुसऱ्या सव्या मोगान जिवंक, दुस्मानकायो पयस दवरूंक, वाद विवाद पयस दवरूंक, वेगळो चार पयस दवरूंक हें आमच्या फायद्याचें. पूण वेगळो चारांत जिवंक, दुस्मानकायेन जिवप, क्रोधान जिवप, बोगसणें ना दिनासतना जिवप हें आमकां
जावं मागीर आमच्या आत्म्याक तशेंच आमच्या कुडीक ह्या संवसारांत वायटाक पडटा आनी दुबावेरीत सासणाच्या जिविताकूय ते आमकां वायटाक पडटा. असलें तर जिवीत रागाचें, द्वेसाचें, क्रोधाचें आमकां सगळ्या वेळार जावं ह्या संवसारांत व सर्गीच्या जिवितांत वायटाक पडटा जाल्यार ते आमी कित्याक आमच्या जिवितांत घेवन रावचें. वाय कांट वी फॉरगिव्ह? Why can't we love? Why can't we understand? Why can't we be the witnesses of peace and love? कित्याक आमी हो पेज हे वायट आमच्यांत घेवन रावता घडये जायत आमच्या गोरवाक लागून. जें गोरव आमच्यांत देंवचार घालता. देव आमकां ल्हानविकायेंतल्यान म्हणटा तूं ल्हानवीक जा, खालतो जा, चुकलेल्यांक बोगोस, वायट करतल्यांक सोजमूक वावूर. भाग्यवंतांनी हें केलें. आमी तर खरो मान भाग्यवंतांक आनी आयज जुजे वाजाक दिवंक सोदता जाल्यार तांच्या जिवितांतलें बरेंपण, तांच्या जिवितांतलें हें मोगाचें जिवप आनी वांटप आमी आमच्या जिवितांत जिवंक फावो. आयज स्वर्गांतान भाग्यवंत जुजे वाज आमचे कडेन हेंच रावतलो. आमचो देव रावता पळय तें आमी देवा सारकीं मोगाचीं जावं. आमी ह्या भाग्यवंतां भशेन मोगाचीं जावंक, बोगसण्याचीं जावंक, संदान करतेलीं जावंक, दुसऱ्या सगळ्या समजीकायेचीं जावंक असलें जिवीत मोगाच्या भावा भयणीनो आमचें जावंक भोव गरजेचें. आयज भाग्यवंत जुजे वाजाच्या विणवणेन देवा लागीं मागुया. जें सारकें देवाचें मोगाचें जिवीत जिवपाचें जें आमकां आमच्यांत घालून देवान आमकां रचल्यात तें सारकें आमी ओगडायना जावंक. दॅट वी मे नॉट लूज लव. आमी दुस्मानकायेन जियेना जावं, आमी वेगळोचार करून जियेना जावं, दुसऱ्या सगळे राग क्रोध धरून वर्सांचे वर्सां आमी जियेना जावं, पूण बोगसणे दिवंक पयलीं जावं आमचेच भायर ल्हानविकायेन गोर पयसावन देंवचाराचें जें आसा तें पयसावन आमी आमच्या चुकलेल्या भावा भयणी सवें आमी परत वचूंक. जुंयसर वेगळोचार आसा जावं मागीर तो आमच्या खासगी जिवितांत इन आ पर्सनल रिलेशनशीप विथ अदर्स, जावं मागीर तो आमच्या कुटुंबांत आमच्या कुटुंबाच्या वांगड्या सवें, जावं मागीर तो वेगळोचार ती दुस्मानकाय आमच्या शेजार सामाऱ्या मदें आसा जाल्यार, आनी जावं ती मागीर आमच्या समाजांत आनी मागीर आख्ख्या संवसारांत आसा, ही सगळी दुस्मानकाय, हो सगलो वेगळोचार, हो सगलो भेदभाव आमचे मदलो पयस जावंक. सगळींच आमी एकाच देवाचीं भुरगीं कशीं आनी हेंच देवाचें सारकें आमच्यांत सांबाळूंक आनी वाडोवंक मोगाचीं मनशां कशीं जियोंक, संदान करतेलीं मनशां कशीं जियोंक, जंय वायट आसा थंयसर बरेंपण हाडटलीं मनशां कशीं जियोंक, जंय बोगसणें ना थंयसर बोगसणें दितेलीं मनशां जावंक, जंय राग द्वेस आसा थंयसर मोग वोगतेलीं देवाचीं मोगाचीं भुरगीं आमकां कर म्हूण भाग्यवंत जुजे वाजाचे विणवणेन आयज खेरीत भशेन आमकां आदार मागुया. आनी जोरी तर आमी आमचें हें देवाचें सारकें आमच्यांतलें ओगडायलां तें आमकां परत दी म्हूण खालतेपणी देवा लागीं ह्या मिसाचे भेटेंत आमी मागुया. जसो जेजू आमकां आपयता आनी जशें भाग्यवंत जेजूच्या उतराक पाळो दिवन जियेले तें मोगाचें जिवीत दुस्मानकायो भेदभाव क्रोध राग पयस दवरून जिवंक तितलें सोंपें न्हय. सगळ्या वेळार मोगाळ भाव भयणीनो देंवचार आमकां असलें रागाचें क्रोधाचें वेगळेपणाचें वेगळेचाराचें जिवीत जिवंक हुस्कायता. असल्या वेळार देव आमचो आदार, देव आमचें बळ. देखून ह्या वेळार उबी रावून कांय आमच्यो गरजो भाग्यवंत जुजे वाजाचे विणवणेन देवा मुखार दवरुया आनी आमकां सगळ्या वायटांतलीं रागांतलीं क्रोधांतलीं निवार म्हूण आनी मोगाचीं भुरगीं कर म्हूण बापा लागीं मागुया. सगळ्या धर्माच्या फुडाऱ्यांनी सांगाताक येवन आपल्या धर्माचे बरेपण एकामेकाक वाटूंक आनी बोव करून आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी जेजून शिकयलेली शांती समाधानाची वाट आपणावूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. हालींच्या काळार देशांत धर्मा मदें भावपणाची भावना नोपीत जाल्यात. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी धर्म शिकयतात तशें देशांत शांती वाटावूंक हाडलोले नेम कायदे घडून हाडूंक तांकां बापाचो आदार मागुया.
आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आंतरराष्ट्रीय म्हणल्यार जायत्या देशांमध्ये चलतली उचांबळाय सोपूक तशेंच राग क्रोधान लागून कुटुंबांनी मोगाची नाती तुटल्यात. शेजाऱ्याक आनी समुदायांनी दुस्मानकायो उत्पन्न जावन फुटी पडल्यात. हे सोगोत नोपीत जावंक बापाची कृपा मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आयचो दीस आमचे दायसुजनाच्या शिक्षणाक आनी तरणाट्याच्या वावरा खातीर भेटयला तेन्ना हे सोगोत वावराचेर आनी तातूंत जबाबदारेची आसात तांचेर सगल्याचेर बापाचो भरपूर आशिर्वाद पडूक आनी हे वरवीं आमचे दायसुजनेत जायती बरेपणां आनी सुदारप आयल्यार पुरो म्हूण बापाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आयच्या दिसाक वेदना आनी कानाकोना वारात आपली रोमाऱ्यो घेवन हांगा आयल्यान ह्या वारादांतल्या भाव भयण्याक तांच्या गोवल्याक तशेंच हांगा जमलोल्या समेस्त भाव भयणाक आनी तांच्या कुटुंबाचेर बागेवन जुजेवासाचे मजतीन बापाचो शुभ आशिर्वाद मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. भोव मोगाळा बापा, जो मोग तूं पुता आनी आत्म्या सांगाता पवित्र त्रित्वेन जेताय त्याच मोगान आमी जिवचे खातीर तुवें आमकां मोगाची तुजी भुरगीं कशीं रचल्यात. हो मोग आनी हे मोगाचें तुजें सारकें आमच्यांत सांबाळूंक आनी होच मोग दुसऱ्या सवें आनी तुजे सवें जियोंक तुजी येवजण आमच्या जिवितांत हातूंत आमच्या जिविताक खरो अर्थ आसा हें आमी वळखून घेवंक आनी मोगाचेर आड वेतेलो राग द्वेष क्रोध वेगळोचार बोगसणे ना दिनासतना रावप हें सगलें आमच्या जिवितांतलें पयसावंक तुजी कृपा आनी आदार आमकां दी. बागेवन तुजे भाशेन आमी सगलीं एकामेका सव्यान तुज्या मोगान जेतेलीं तुजीं भुरगीं आमकां कर. बोगसणे दितेलीं वाद विवाद पयस करतेलीं तुजीं भुरगीं आमकां कर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. उंडो सोरो ह्यो आमच्यो वावराच्यो कुणा बापाक भेटयतना आमचें सूख दूख वावर धंदो आमचे कोस्ट त्रास आमची पिडा आनी भोव करून पेल्या सोवें आमचो राग क्रोध भरलेलो आसा दुसऱ्यांक बोगसूंक कठीण जाता. हे आगोडायो आनी सगलें आमचें जिवीत देवाक भेटयतना गीत गावुया. माफी मागता, शांती दिता. He betore na batuka angastovo tushidana oili shanti koruntuvo mafi magta shanti dita deva pelyak mogan wingo mochi vopni koroketa mafi magta shanti dita deva pelyak mogan wingo mochi vopni koroketa. मोच्या बाबा भयणीनो हे मोचें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोळ मानून घेवं. मोगाळ बापा बागेवन जुजेवाजाच्या आमच्या गोंयच्या धर्म प्रांताच्या आस्काराच्या मान्यांक
तुका आमी भेटयता त्या देण्याचेर कोनवाळायेन तुजो आशिर्वाद घालून आमकां सर्गीचें जेवण खाण करून दी. नितळ काळजांनी ही देणी भेटोवन आनी हें जेवण खाण घेवन आमच्या दिसा दिसाचें समर्पण तुका एक मोगाचें बलिदान जावं अशें जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जिवनपणान उगडापो जाल्लो तुजो खरो मोग ओ क्रिस्ती लोकां मदें परगटूंक आमचो तूं प्रयोग कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा, सर काळ्यान सरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जुजे वाज ह्या तुज्या भक्ताचो मानान उगडास करून तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्याना उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Dobaraco, सर्वेस्पर पवित्र, पवित्र, पवित्र. Dobaraco, सर्वेस्पर सोडणारी संसार भरला तुझ्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोयसो. सर्वेस्पराची नावी येता ताका आसून. उत्सर्गी तुका सोयसो. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसण हें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco gut porgotuja. Jezusa moroni somorom dał. Duże ponoczywan porami porgotał. Duża eniakami odrektał. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता.
तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजताव आनी जेजूची कूड आनी रोगो सेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्पराकी पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागिबोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे आदनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरमासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागताव. आख्वार मारे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागिबोन जुझे, बागिबोन धर्मदुता, बागिबोन जुझेवाज, बागिबोन फ्रांसीस शावेर आनी सर्फ काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगातान तुजी महिमा गावोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. देवाक आमी आमचो बाप म्हणटा आनी ह्याच बापान म्हाका आनी तुमकां संवसारांतल्या सगळ्या मनशांक मोगान रोसल्यात मोगाची जावंक मोगाच्या एकचारान एकामेका सवें जिवंक. जितले पावटी दुस्मानकायेन वेगळो चारान क्रोधान रागान आमी जियेताव हें देवाचें आसणें आमी ओगडायताव. हो एकचार देवा सवें आनी भावा भयणां सवें आमी तोडटाव. देवाचीं भुरगीं जावंक आमी चुकताव. तर ह्याच बापाक उलो मारतना ताणें आमच्यान घातलेलें हें मोगाचें देणें आमी सांबाळूंक आनी वाडोवंक आनी दुसऱ्यां सवें वाटूंक आनी सगळे तरेचो वेगळो चार दुस्मानकायो पयसावंक आमकां ताचीं भुरगीं कशीं जिवंक आदार दी म्हूण मोगाचीं जावंक आदार दी म्हूण बापाक उलो मारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिताव तशी आमचीं पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान उतरेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकळुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. भावपणाच्याच मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले. आमची काकलूट कोड. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले. आमची काकलूट कोड. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले. आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. मोग आमी परत आमच्या जिवितांत ओगडायलो तो आपणावचे खातीर मोगाचें जिवीत भाव भयणीचें जिवीत जिवंक शिकोवंक आयिल्लो जेजू ताका शेवन ताचे भाशेन मोगाचीं भुरगीं कशीं ह्या संवसारांत जिवंक आपयल्यात ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्यात म्हणजे तरी म्हाका फावना ज्या तरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. पवित्र कुम्यांव घेवंक फुडें सरूया. पवित्र कुम्यांव
जिबेर वो आतार घेवंक येता फुडारी दाखयता ते मांडावळीन कुमयाव घेवचो म्हूण आमी मागता दुसऱ्या धर्माची कोणूय भाव भयणां आसात जाल्यार पवित्र कुमयाव घेवचो न्हय म्हूण विनोती करता जेजूक आमच्या काळजांनी शेवच्या वेळार गीत गावया जेजू मोगाच्या आकट्या मोगाच्या आकट्या आमची लासूंदी काळजा तुझ्या मोगाच्या उजा तुझ्या मोगाच्या उजा जेसू मोगाच्या आकट्या आमची लासूंदी काळजा तुझ्या मोगाच्या उजा तुझ्या मोगाच्या उजा सुराग विसोटा तुया मी प्रीती बोको सुयोग मान करता तुया मी माफी करू जेसू मोगाच्या आकट्या आमची लासूंदी काळजा तुझ्या मोगाच्या उजा तुझ्या मोगाच्या उजा जेसू मोगाच्या आकट्या आमची लासूंदी काळजा तुझ्या मोगाच्या उजा तुझ्या मोगाच्या उजा तुई सोगळी पेटा तुया मी शांती हारो तुई चूक फोट वस्ता तुया मी निशोध शिमडा जेसू मोगाच्या आकट्या आमची लासूंदी काळजा तुझ्या मोगाच्या उजा तुझ्या मोगाच्या उजा जेसू मोगाच्या आकट्या आमची लासूंदी काळजा तुझ्या मोगाच्या उजा तुझ्या मोगाच्या उजा प्रार्थुया सर्गीच्या बापा सांजुजे वाजाक मान दिवन ह्या आयच्या दिसा संतोषान आमी घेतला त्या पवित्र जेवणा वरवीं तुजें देवीक जिवीत आमचे भितर वाडूं नवें बळ आनी नवी उमेद आमकां दी म्हूण आमी विस्वासान मागता बागयोन जुजेवाजाची देख घेवन मोगाचें जिवीत जिवंक सगल्यो दुस्मान क्रायो क्रोध पयसावंक वेगळो चार पयसावंक आमकां फावो कर
हे परी तुज्या भक्ताची देख घेवन आमच्या भावा भयणीचे सोडवणेचो हुस्को धरून शुभ वर्तमान परगटूंक मोग परगटून दिरान आमी फुडें वचोशें कर तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. मातशें बसूया. मोगाळ म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हाका चड कुशालकाय भोगता आमच्या फादर एडमंडाक जो आयज आमचे मदें आयलो आनीक ताच्या आसण्यानूच आमकां कुशालकाय भोगली. तर तुमच्या नव्यान आनी म्हज्या नव्यान फादर एडमंडाक हांव चड चड म्हजें उपकारीपण उचारतां. काळजांतलो उद्गार दिनवास ताका हांव दितां. तोकोस काडून तो हांगा आयलो. आमचे पासत कांय बरे भाशेन ताणें मिसाची भेट भेटयल्या आनी हांव जशें सुरवातेक म्हणटालो फादरा पासत मागात ही भेट बापाक पावती तशी ताणें कोचची म्हूण आनी आमकां सगळ्यांक ओतम्यांचो फायदो जावचो आनी हें ताणें केलां दिसता म्हाका. म्हणटच फादराक दिनवासता ही भेट आमकां भेटयल्या. कांय बरे भाशेन तशेंच देवाचें उतर आमकां बारीकसाणेन खंय खंय आमकां लागता तें कशें आमी ह्या विशया प्रमाणे जिवंक जाय, बागेन जुजे वजान कशें केलें, ह्यो सगळ्यो वस्तू ताणें आमकां बरी एक भोंवडेंतल्यान आमकां देवाच्या उतरांतल्यान आमकां शिकोवन दिल्या. ताचे पासत ताका हांव किरीत भाशेन दिन वाचतां. आनी तुमी जाणां तुवें आसतलीं कोंकुळ्ळेची इग्रोज व्हडली इग्रोज, इट्स अ बीग पॅरीश आनी त्या भायर आनी जुट्यो ताच्या बुजाचेर आसात आनी सगळें आपलें बरे भाशेन तो कोत्ता. असो एक घेवन ताच्या वावराचेर आमी आशिर्वाद मागता. ताका बरी भलायकी मागता, देवाची जाणवाय मागता आनी भाशेन देवाच्या मोळ्यांत जायतीं वर्सां देवान ताका वावर करूंक दवरचो म्हूण हे आमचे आवंडे फादर एडमंडाक. देव बरें करूं फादर. थोड्योश्यो कळवण्यो. कांय कळवण्यो आमच्या ह्या किरीत दिसांनी आमचे नोवेनां जातात त्या विशीं. जानेराचे 15 पर्यंत मिसां ही बरी जातलीं. सकाळीं 6 वाजता, 7:30 वाजता, 9:15 हे मीस रोमारीचे मीस. ही सगळीं मिसां कोंकणी भाशेन. सांजे मीस 4 वाजता हेंय मीस रोमारीचे मीस. 6 वाजता मीस इंग्लीश भाशेन जातली. आयतारा दिसा नोवेनाच्या दिसांनी जानेराचे 15 मिसाची बांदावळ हे बरी आसा. सकाळीं 5 वाजता, 6:15, 7:30 वाजता, 9:15 हे मीस रोमारीचे मीस. सांजे 4 वाजता हेंय मीस रोमारीचे मीस जातली आनी दुसरे मीस 6 वाजता इंग्लीश भाशेन. दोबाजीक पोरबे दिसा 16 जानेराचे मिसाची मांडावळ हे परी सकाळीं 5 वाजता, 6:15, 7:30 वाजता, 8:45. दोबाजीक पोरबेचे मीस 10 वाजता जातलें. हे मीस आमचो कार्दियाल साहेब आनी आमचो आर्चबीस फिलीप नेरी कार्दियाल फेर्रांव आमचे खातीर भेटयतले. उपरांत बागेवन जुजे वाजाचे ऑरातोरीच्या कुडांत पारंपारीक मीस जातलें 12 वाजता. सांजे 4 वाजता कोंकणी भाशेन आनी निमाणें मीस 5:30 वाजता इंग्लीश भाशेन भोव करून कामांक वेतोल्या खातीर. म्हाका बाबा भयणीनो कांय जाग्याच्यो कळवण्यो आमी ह्या खेरीत जाग्यार येता तेन्ना. खेरीत भाशेन आमकां कुमसाराक सवलती केलेल्यो आसात. कुमसार जावपाक आमी फुडें सरूं येता मिसा पयलीं वो मिसा उपरांत. तेच भाशेन मिसां दिवंक उपकाराची मागणी, विनोतेची मागणी हें आमी दिवं येता. तेच भाशेन आमची डोनेशन्स देणगी आमी दिवं येता. आमच्या स्टॉलान धर्मीक वस्तू घेवंक भोव करून आमचे कॅलेंडर जे तुमी घेतात व्हडा उमेदीन आनी रोखडोच सेल जाता आमच्या कॅलेंडरांचो तोय तुमी घेतात त्या पासत आनी घेतल्यात म्हणून आमी आस बाळगिता. तेच भाशेन फर्स्ट एड सेल हें आमकां हांगासर सवलती मेळटात. तशेंच वॉशरूम्स, फेरी, पिवपाचें उदक दवरलेलें आसा. तेच भाशेन सेंट जोसेफाज कॅन्टीन हें सगळें आमचे सेवेक आमकां मेळटा. बागेवन जुजेबाजाचे सांतवारींत शापलोले वर्सावळीचे कॅलेंडर जशें सांगलां हांगा तशेंच सांतवारींत आमकां मेवतात. हे कॅलेंडर घेवंक तुमी चुकोवचें न्हय, कित्याक थंय बऱ्यो
बऱ्यो वस्तू छापलेल्यो आसात ह्या कॅलेंडरांचेर त्या पासत नव्यानाच्या दिसांनी ते परबे पर्यंत बागेंत जुजेबाजाची सांतवार सांखवाडे लोकांक उक्ती आसतली सांताचे मुर्तीचो उमो घेवंक वो भेट दिवंक सकाळीं 7:30 ती दनपारचें 1 पर्यंत आनी सांजे 3 ती सांजे 7 पर्यंत फाल्यांच्या मिसाक कोणूय सुरवातेची उतरां वाचपा वो भावार्थाची मागणी करूंक सोदतात ताणीन आतां वो फाल्यां मिसा आदीं साक्रिस्तीन येवंक आमकां मेळचें वचे बाबा भयणीनो जे आमच्या किरीत बाबा भयणांक आयकोवपाची आवगोडाय वो कठीणाय आसा हियरींग इम्पेरमेंट आमी म्हणटा तांकां नव्यानाच्या दिसांनी सांजे 4 वाजता आनी सकाळीं 10 वाजता ह्या दोनूय मिसांक तांकां ही सोजमणी बरे भाशेन सोजमूंक आमी तांकां परबेच्याय दिसा हें आमी तांकां दवरलां म्हणटकूच तांकां सायन लँग्वेज कुरवांनी खुणांनी तांकां ही सोजमणी मिसाची मेवतली म्हणटकूच हाचो बरो फायदो आमी काडुया सगळीं उबी रावया सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे असो सरपोदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार उपकार करून तुमी म्हजे फाटल्यान म्हणचे बागयोन तुजे वाचाचे नोयनाचे मागणे मोगाळ बापा मोगाळ बापा तुज्या पुतान तुज्या पुतान आपल्या दोळाळपणाच्या आपल्या दोयाळपणाच्या अजापांनी अजापांनी तुज्या उतराचे बी तुज्या उतराचे बी मनशाच्या काळजांनी मनशाच्या काळजांनी ओपले ओपले ताच्या पावलार ताच्या पावलार पावल दवरून पावल धरून तुजो सेवक तुज्या सेवका बागयोन तुजे वाजान बागयोन तुजे वाजान पवित्र आत्म्याचे सुस्तीन पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तेन आणि आंकवार मारेच्या आनी आंकवार मायेच्या आसऱ्या काल आसऱ्या काल आपल्या आख्या जिवितांत आपल्या अख्ख्या जिवितांत बऱ्यो कोरण्यो केल्यो बऱ्यो कोरण्यो केल्यो आणि आमी सगळ्यांनी सगळ्यांनी तुज्या पुताच्या पावलांनी तुज्या पुताच्या पावलांनी चलून चलून बागयतपणाचो बागयोनपणाचो मुकुट जोडूंक जाता म्हूण जोडूंक जाता म्हूण दाखयलें दाखयलें असल्या विराच्या जिविताचेर असल्या विराच्या जिविताचेर तुजो शिक्को मारून तुजो शिक्को मारून पवित्र सभेन पवित्र सभेन ताका सांत म्हूण ताका सांत म्हूण मानून घेतलो देखून मानून घेतलो देखून आमी संतोसता आमी संतोसतांव आनी ताचेच मोजतीन आनी ताचेच मजतीन आमकां हो उपकार आमकां हो उपकार हावो जावंक म्हूण फावो जावं म्हूण मागतां मागतांव ओगीच रावून तुमकां जाय ते माग हे मागणे हे मागणे आमी आमी करतांव क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सुम्या वरवीं आमेन बागयोन जुजे वाजाच्या पावलांनी चलून राग क्रोध पोसावूंक शांती समाधान जिवंक भास दिवन घरा वेताना गीत गावुया जुजे वाजा आमच्या भावा बागीवून चालल्या आमच्या भावा विनोद्या तुझी मोसोत पावोय साक्षी दिवंक जेसू गावात पोसूंक उर्बेंबोर आमकां सागोय सुसे वाजा आमच्या भावा तुझी पासत मोगा मोयवा Papa Jésus, pavitra आत्म्या आगामोइमाम ससना Juze वाजा आमच्या भावा तुझे पासत आगामोइमाम Papa Jésus, pavitra आत्म्या आगामोइमाम ससना